बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो त्या देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या गौलीक वर्सा आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा सुमयार जेजून म्हणलें, सगळ्या जुडेयांत आनी सामारियेंत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातोल्यात. जेजूच्या शिसा उपरांत जायत्यांनी फुडारीपण घेतले आनी ते जेजूचे नीज गोवाय जाले. आयज आमी दोन प्रांतीक देव आपोवण्याचो आयतार समारंभाव. आयचो विशय म्हळ्यार आपल्या दाकाच्या मोल्यांत काम करूंक मानाय आपूंक भायर सरलो. आमच्या कुटुंबांतल्यान देव आपोवनी उत्पन्न जावंक सगल्यांक आमकां आयज उलो जावन आसा. हे घडटले जाल्यार आमचे कुटुंब मोगाचे, एकवटाचे, मागण्याचे जावची गरज. हेच मोतींत दवरून आमचे कुटुंब हे वेदीचेर उबारून पवित्र मिसांत खालतिकायेन बापा लागीं मागुया. भयणी भावांनो, आज आमच्या गोंयांत वोकेशन संडे आपोवण्याचो आयतार आमी पाळटा. ही पिडा आनी ही पिडीक लागून आमची इगोर्जो बंद नाशिल्ल्यो जाल्यार आयज आमचे बरोबर आमी सगलीं हे देव आपोवण्या खातीर खिरीत मागणी करपाची. आमच्या गोंयांत आनी आख्या संवसाराक देवान आपल्या मोड्यांत उर्बे बरीत वावराडी धाडूंक आनी आपले बरे खबरेचो वावर फुडें व्हरूंक. तर मिसांत वांटो घेत आसतना आपोवणी आमच्या घरांतल्यान उपजतात. आमची घरां, आमचें कुटुंब देव मोगाचें आनी देव भिरांचेचें जावंक आनी थंयच्यान पाद्रीपणाक मोटवाशी जिविताक जायती आपोवणी उपजूंक खेरीत भाशेन हे मिसांत मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे पातकांचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्योन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
संसारी महिमा Usoli, ani shantita chaista sonsari, sobeskoya beva solicharaya, sobudvena beva baba, ami duka nomoska potau, ami duka dimasta, tuja durmui bova baso, ami duka vakandau. Shantita chaista sonsari, Moimadeva, Usoli, Ani Shantita chaista sonsari. Somia Jesuista, Apacha Eliasbuta, Somia Deva. Shantita chaista sonsari, idapmia sangati, Teu Baba ce voi min Jesus Christa, eclos tu bovi, eclos tu ispod, eclos tu bornespod, eclos tu bovi, eclos tu ispod, eclos tu bornespod. Ani Shantita chaista sonsari, Moimadeva, Usoli, Ani Shantita chaista sonsari. प्रार्थूया. एक घडयोगीच रावन आमच्या मना काळजांतल्यो आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आज आपलो वाडदीस समारंभतेल्यांक तशेंच आपल्याच्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या पासत मागुया. मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांचो आमी उगडास करुया. एक आमचो तरणाटी भाव चिंचणचे गांवचो 27 वर्सांचो अकस्मात अपसेगान एक्सिडेंट जावन सोंपला. फ्रांसीस ताचें नांव ताचे पासत मागुया. ताच्या आवय बापाय पासत मागुया. गोंयच्या पासत मरून गेल्ले आमचे बाबा भयणींक देवान आपली काकुतीन शांतीचो निवास फावो करूंक मागुया. कोरोना व्हायरस आनी दुसरे पिडेची बोर जाल्ल्या पासत मागुया. आनी आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण हे जमात प्रार्थनांतल्यान आमची उद्गार बापाक उबारुया. देवा आमचे बापा, पवित्र सुमूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासना तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी आतां राज्य उलयता सासनाच्या
शस्त्रांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सोर्वेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाची येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितले मोडप पृथ्वीर परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमचे वाटे परस आनी म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां परस उंच. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा म्हणुया. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी तांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत. ताच्या तोरायाचो थाव घेवन येचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाडो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोगता करून चोडो तसलो न्हय. तो एकदम मोगाड. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्यांक आपले रोचणीक कितलो माये मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगलोच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करुण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता ताका सोर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. बागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी उदीक करून आतां सगल्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका सोजमना. दोनी वाटेनी हांव ओडोन वेतां. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत सोंपून क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. गायन गावुया B8 पान 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24.
Soy, 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 sorvespora. Soy, 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 sorvespora. Soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora. Gesù pace utortu, tacciamo gaci pomorsa. Gesù caroca usvartu, takamabashi bavuke. Soy, 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 sorvespora. Soy, 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 sorvespora. Soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सून मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक इवोपार सांगली, स्वर्गीचे राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करून बावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून टिंट्यार बेकार आसलेले हेरांक ताणें देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वसात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सांजे सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्ते उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमाक आपोवन म्हळें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यांक तावन सुरू करून पयल्याक पुऱ्यान दीस व्हडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. पयले आयलेले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण त्या भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, हे निमाण्यांनी 21 तास भर काम केलां, तर आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखली. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केल्ली की ना? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें हे निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी, तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हे परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, एक इगोर्जेन हांव काम करतालो थंय एक गिरेस्त जाणटी आंटी मेरी आसली. खूब गिरेस्तकाय आसली तिच्या लागीं. तिचो गोरकार मरतच ती एकलीच जाली.
थोडी तिची नेव्ह्यूज निसीस केन्नाय तिची खोबरी घेताली. जेन्ना ती मेली तिजे आपलो वील आपलो टेस्टामेंट बरयलेलो आसलो. तो उगडून पळयल्यार आसलें सगळी आपली गिरेस्तकाय सगळें जें तिच्या लागीं आसलें तें सगळें तिच्या नेव्ह्यूज आनी निसीस हांकां बरोबर एक सारकें वांटचें. जेन्ना तिचे सगळे नेव्ह्यूज आनी निसीस आनी हें वील वाचलें आनी आयकलें तेन्ना थोडी गुणगुणूंक लागली. एके भाशेन आंटीचेर रागार जाली. म्हणूंक लागली दुसरी कोणूच तुजी खबर घेनासली. आमी तुजी खबर घेताले हांव, आमी तुका बाजार हाडून दिताले हांव, आमी तुजे खोबरी घेताले हांव, आनी तुवें सगल्यांक सांगाताक वांटलें. तुजे लागीं आसा ती मोटोर गाडी म्हाका येवंक जाय आसली. दुसऱ्यान म्हळें तुजे लागीं आसा तें घर म्हाका येवंक जाय आसलें. आमी तुजो चड सांबाळ केल्लो. ती गुणगुणूंक लागली कित्याक सगळें सांगताक एक सारकें आंटी मेरीन वांटलें. एक ग्रॅनी खंय आपल्या नातू नातींक घेवन एप्पल पाय करताली. सगळ्यांनी एप्पल पाय जातूच ग्रॅनीन खंय सुरी घेतली आनी तिचे सारके कुडके केले. आनी ते कुडके कोत्ता आसतना खंय घरांत सुपुल्लो जिमी आसलो धाकटुलो भुरगो ताका पुरान इक्वल शेअर. आनी जेन्ना ती ग्रॅनीन एप्पल पाय कातरलो, एप्पल पाय करूंक नातू नातिनी जाणी आदार दिल्लो. ती म्हणूंक लागली खंय वाय फॉर जिमी. जिमीक कित्याक ताणें कांय करूंक ना. आमी एप्पल्स कातरल्यात, आमी कसलो ना कसलो आदार दिला. तेन्ना ग्रॅनीन खंय हे सुपुल्ल्या भुरग्यांक एकठांय केलें आनी सांगलें जिमी आमच्या फामिलीचो वांगडी. तो सुपुल्लो जावन ताचे लागीं कांय करूंक जालें ना जावं ही ऑल्सो गेट्स इक्वल शेअर. आनी खंय धाकटे कुलेरीन काडून जिमी लागीं दिलें आनी म्हळें जिमी यू आर पार्ट ऑफ आवर फॅमिली, यू ईट योर शेअर. भयणी भावांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां गोडे विचित्र लागत. भाटकार म्हणटा तो देव आनी आमी सगळीं ताच्या मोड्यांत वावुरपी. थोडीं जायते प्रमाणांत वावुरतात, थोडीं थोड्या प्रमाणांत वावुरतात. इनाम दिता तो देव, तो आमचो देव. पॅलेस्टिनाक बाबा भयणीनो ग्रेप्स हाचो मोडो आसताले, जायते आसात, अजून आसात. ह्या मोड्यांत जायते वावराडी आसल्यार बऱ्याक पडटलें. पावस आयलो जाल्यार सगळे दाखू पिड्यार जाले. इंग्लंडाक आमचो जायतो लोक इंग्लंडाक आसा आतां, थंय स्ट्रॉबेरीज जातात आनी जायतीं शेतां आसात, स्ट्रॉबेरी फिल्ड्स. आनी थंय पिकींग म्हूण आसा. आमच्यांनी वचूं येता थंय आनी जायते स्ट्रॉबेरीज खावूं येता फ्री, पयशे पडनात. भायर वता तेन्ना ते पयशे फारीक करूंक जाय. इट इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी पिकींग. पूण पावस पडलो जाल्यार ते सगळे स्ट्रॉबेरीज पिड्यार जातात. अशेंच कितें हो भाटकार आपल्या मोड्यांत दाकांच्या मोड्यांत दाकू काडूंक ताका जाय तो लोक जाय जाता. आनी देखून तो वावराड्यांक धाडीत रावता. सांजेचे 5 ते 6 वरां 1 वर काम केलेल्यांक आनी सकाळचे फांत्या पारार सुरू जालेल्यांक सगल्यांक 1 दिनार दिवचो अशी ताची कबलात आसता. आनी असो तो आपल्या मुग्धोमाक हुकूम घालता, सगल्यांक 1 दिनार दी. कित्याक? कित्याक 1 दिनार जावन आसलो दीस व्हडो मानायांचो. आनी तांकां 1 दिनार दिलो जाल्यार ते घरा वयता आसतना
आपल्या बायल भुरग्यांक कितें तरी जेवणा खाणाच्यो वस्तू व्हरतले आसले. हो भाटकार हें जाणो आसता आनी देखूनच आपल्या उदारपणान तो काम करतल्यांक सगल्यांक 1 दिनार फारीक करूंक हुकूम घालता. पूण पयले आयिल्ले ते आपल्याक सुबेज मेळटले म्हूण आशेवन रावताले ते तांकां 1 दिनार मेळटा आनी तेन्ना ते गुणगुणटात आनी म्हणटात आमकां आनी तांकां 1 केलो तुवें, कसलो भाटकार तो. आनी तांतल्या एकल्याक भाटकार म्हणटा हांवें तुका उनीत करूंक ना, तुका दिलां तशें हेरांकूय दिवंक म्हाका कशी, जाल्यार तुजो दोळो कित्याक फुटलो. बाबा म्हणी न्हू आमी घरा वयता आसतना हीं उतरां जेजूची आमच्या कानार सादून दी, हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो कित्याक. हे पयले आयिल्ले तांणी खुशाल जावंक जाय आसलें, तेय आमच्या बाराबरचे, तेय आमच्या बाराबर वावुरपी. आज तांणी 1 वर केलां खरें, पूण तांकां तर 1 दिनार दिलो. हेरांनी खुशाल जावंक जाय आसलें, कित्याक तो भाटकार बरो आसलो, भाटकार उदार आसलो, भाटकार दयाळ आसलो. भाटकाराच्या काळजाचें बरेपण 1 वर काम करतल्यांक अणभवूंक मेळलें. बाबा म्हणी न्हू आमचें जिवीत अशें कितें जावंक जाय, पूण जायना न्हय. आमी रोखडींच एकामेकाक खाला उडयता, रोखडींच एकामेकाची जोडटी करता, रोखडींच एकामेकाचेर गूण गुणटा, रोखडींच जायते फावटी एकामेकाची नीत करता. पूण आमचो देव असलो न्हय. आयच्या पयले वाचपांत आमकां इजायास प्रवादी म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, कित्याक हांव देव, हांव सर्वेस्पर. देवाच्यो वाटो, देवाच्यो चिंतना कोणाक थावे आनी ताचें उदारपण कोणाच्यान मेजूं येता. आनी आमचे सवें एकल्या सवें बाबा म्हणीन कितलो उदार आमचो देव. आमकां कितेंच फावो न्हय म्हूण, पूण आपल्या उदारपणान आमकां वांटीत आसा. हे कोरोना व्हायरसांतल्यान कितलो लोक मेला, हे कोरोना व्हायरस कोविड-19तल्यान कितलो लोक पिडेंत आसा, आनी आमकां देवान आजून पर्यंत सुरक्षीत सांबाळल्या. फुंक्या देणें ताचें आमकां लागून न्हय, तो बरो म्हूण आमच्यांनी विचारूं येता ना बाबा. जांकां कोरोना व्हायरस जाला तांच्यांनी म्हणूं येता हेरांक कित्याक जावंक ना, म्हाकाच कित्याक जालें. ना बाबा, हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. आयज आमी घरा वयता आसतना ही चिंतना आमच्या मनांत दवरुया. Our God is a God of comfort, बरेपणान भरिल्लो देव. Our God is a God of compassion. Our God is a God who is generous. आनी आपल्या उदारपणान आमकां वांटीत रावता. नियाळ सोंपोवंक पाप साहेबाची उतरां राती कोणें म्हाका वॉट्सॅपार हो संदेश धाडलो. वाचता तुमकां आयकात. Rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself, and flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to help each other, no matter how difficult it is. Life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Pap Sahib Francis हे सुपुल्ल्या आपल्या संदेशांत म्हणटा जोरी आपल्या पासत उदक पियेनात, झाडां आपल्या पासत फळां दिनात, सुर्या आपली किरणां आपल्या पासत न्हय, आनी फुलां
दोम आपल्या पासत दवरिनात जाल्यार ती दुसऱ्या खातीर जियेता. आमी दुसऱ्या खातीर जिवंक जाय. दुसरी बरेपणान बोललेली आसात, दुसऱ्या सभेन देवाचें उदारपण आमच्याहून चड आसा. खुशाल जावया, गुणगुणू न्हय, तोंड वांकडें करूंक न्हय, कित्याक तो बरो, तो उदार. Life is much better when others are happy because of you. तुज्या आसण्यान दुसरी जाणां खुशाल आसात. एक जिवीत, तर हें जिवीत आमी सगळ्यांनी जियोंक आनी ह्या जिवितांतल्यान आमकां आनी बकून आमच्या गोंयांत पाद्रीपणाक आनी मोठवाशी जिविताक जायतीं आपुणी आसून आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत आमच्या जिवितांतल्यान खुशालकाय हाडूंक आमी आनी देवान विचून काडलेले याज्ञीक मोठवाशी वावरूंक हे मिसांत कृपा मागुया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी करूया. सोतमानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या उर्बी गोरबी सांबाळलो आनी कुवार मारितान जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसी करतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकसार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी बापाक उबारतना आज आपोवण्याचो दीस आमी पाळटना पवित्र सभेन आनी देवाच्या मोड्यान उर्बेन वावुरपी आमकां जायती आपोवणी फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देगींतल्यान देवाच्या राजाचे बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्यांच्या जिवितांत ओपूंक तांकां जेजूचो मोग चाकूंक दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थी सेवे वरवीं आपले पोरजेच्या बऱ्या खातीर एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सगळे आमच्या शिक्षकांनी, देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसोन्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितांत संवसाराच्या बुलोवण्यांक पाट करून देवाचे आसने आपल्या शेजाऱ्या सवे अणभवूंक आनी ताची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी म्हत्वाची जावंक फुडें सोल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Baba
फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासल्या आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उत्सांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय, निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासण्याचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyar Baba, आमचे मोगणे आयकून घे बाबा. स्वर्गीचे बाप्पा, तूं तुज्या भुरग्यां सवें सदांच उदार, सदांच दयाळ, सदांच बरेपणान भरिल्लो बाप. सगळी तुजी देणी आमी मानून घेता आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक मोगान जियोंक शिकय म्हूण मागता. आमचे काळजांतलो राग, दुस्मानकाय, निड्डूकाय, गुणगुणपाचें मन काडून उडय आनी सगळें सवें तूं बरेपण दाखयताय तें आमी ओळखून घेवंक आनी मानून घेवंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावुया. याज्ञीक उंडो समोर बिता C18 पान 36 C18 पेज 36. Somor vida, आमची मोना समोर बुया, आम्ही गुणो तयार कोता, रस्ता आमची तयार कोरया. Karos betoyda, आमी आमची जीण भेटोवया. विस्तारो गोंतो गोंदिता, भिवूंक आमी आयदी जावया. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां सगल्यांक मेळोसो कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासण्याचे देवा, सोरबुकाळी आनी सोरबुताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो आसा तें सगळें तुवेंनूच रोचलाय. वेळ, काळ आनी सगळें आमचे लागीं आसा तें तुवेंनूच थारायलाय. पूण मनशाक तुजे सारक्याचो रोचलोय आनी आख्या विचीत संवसाराचो ताच्या हातांत तुवें अधिकार घालूय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखणूंक तुवें ताका रोसणेचोय मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदुतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांच्या बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
servismo Zorgani sonzar Moja tucia wojmowa Usogi tu kazuj sur Servismo na ziemi Nie taka praca Usogi tu kazuj sur बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ती म्हजे रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव-भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोरनृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन भयणी भावानो आमच्या बापाचे मागणे म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं देवाची भुरगीं म्हूण आमी ओळखून घेता आनी देखूनच आमी आमचो सगळ्यांचो बाप म्हूण ताका आबा म्हूण उलो मारता आनी आपल्या उदारपणान तो आमकां सगल्यांक आपली देणी वांटीत आसा आमच्यांनी केन्नाच ताचे बरेपणाचे थाव घेवंक जायना ताचें बरेपण ताची दया ताची काकूट शीम मेर नासलेली आनी देखूनच आमचे सवेन तो उदार देखून आमी दुसऱ्या सवें उदार जावंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडपी जावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली, सोर पिडेंतली, कोरोना व्हायरस पिडेंतली आमकां वाटय. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखताव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकेंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. बापाचें उदारपण, बापाची दया, बापाचें बरेपण परगट करतलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदाच्या जेवणांत आतां वांटून घेतली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळची. जेसू बऱ्या गवड्या D13 पान 50 आनी 4, D13 पेज 54.
प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोल दिताय. आमचे अशक्तायेक लागून पोत्तून पोत्तून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो हे पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. 2 खास कळोवण्यो आसात आज. पयली सुवातेर बाग्योन मिंगेल आमचो आस्कारी ताची परब ह्या वर्साक ऑक्टोबराचे 4 आयताराक आयल्या. जरी ताचो दीस 29 सप्टेंबर आमी ती परंपरीक वर्साक आयताराची पाळटा. 25 तारखेर तावन आमची नोवेनां सुरू जातात. 24 तारखेर माडयेचेर आशिर्वाद आनी 25 तारखेर आमचें पयलें नोवेन बाग्योन मिंगेलीच्या मानान. मीस सदां भाशेन 7:30 वरांचेर जातलें. मीस सदां भाशेन 7:30 वरांचेर आनी मिसार देवाचे उतराचे परगुटणी आसतली. आनीक एक दीस एक नोवेन 2 आमचे ताळगांवचे वाड्या पासत भेटयलेले आसतले. तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया. शेनवारा दिसाक सॅटर्डे द 26 सप्टेंबर आमचे तरणाटी पवित्र ओर करतात. 7:30 वरांचेर हें पवित्र ओर सुरू जातलें रातचें. हें तुमकां JCTV आनी यूट्यूब आनी फेसबुकांचेर पळोवंक मेळटलें, वांटो घेवंक मेळटलो. आमची तरणाटी हेंच्यांनी तयारी करतात. 26 तारखेर सांजे 7:30 वाजता आमचे रेदेमतरीस पाद्री आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यां बरोबर जेजू सांगताक वेळ सारतले. आनी हे पावटी आमचो विशय जावन आसा जेजूंत आमी वाडुया आनी जेजूंत वाडून ताचे गोवाय जावंक आमकां एकल्याक आमंत्रण. सो लेट अस ग्रो इन द लव ऑफ जीजस. आमी सगळीं जाणटी नेणटी तरणाटी ह्या पवित्र ओरांत 26 वांटो घेवया. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन एकामेकाची सेवा करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. पवित्र बॅट मिसाची F17 पान 9 आनी 3 पेज 93 F17. Misaci zaligova, zorgice subiałe, amcia karca, toria arda amci, druga sowa, bieloj mundo mora wotoka. Kolunam ci karca, tudzie altar, tuj bedon druga soblo. Amče miskena, zavčena globa, tuča ek mordan zakoljal sosa.